पणजेचे पीएचसी आणि यूएचसी जाग्यार पडो मेरेन हेल्थ डायरेक्टरान फुडले 2-3 म्हयने गोंया भायर वचप ना। भलायकी मंत्रालयाचो फतवो। हेल्थ डायरेक्टर आणि पणजेच्या हेल्थ ऑफिसरांक केन्नाय नोटीस येवं येता। निमाणे हेल्थ खात्यान हेल्थ सेंटरांनी वखदाच्या शॉर्टेजीन लक्ष घाले। पणजे हेल्थ सेंटरान 3 म्हयने जाले सादे सुदे वखदांचो सप्लाय सुद्धा ना। हेल्थ सेंटर आणि खाते पणजेच आसून ही परिस्थिती। प्रुडंटान कितलेशेच फावट वखदांच्या शॉर्टेजीच्यो केसी एक्सपोज केल्यात। आता हेल्थ मिनिस्ट्रीच जागी जाल्या। वखदांच्या शॉर्टेजीचेर निमाणे कोणाचे तरी दोळे उगडले। आरोग्य खात्याची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डायबेटिजांक वापरतात ते मेटफॉर्मिन त्यो गुळयो सुद्धा शॉर्ट। 3 म्हयने जाले हें अशेंच चल्लां। आता हेल्थ मिनिस्ट्रीन हेल्थ सेक्रेटरी सुधीर महाजनांक डायरेक्टर हेल्थ आनी हेल्थ ऑफिसराक नोटीस आनी मेमो काडपाक लायला। तांचे कडल्यान वखदांच्या शॉर्टेजीचेर डिटेल रिपोर्ट मागला। तशेंच पणजेचे पीएचसी आनी यूएचसी जाग्यार पड मेरेन हेल्थ डायरेक्टरान फुडले 2-3 म्हयने गोंया भायर वचप ना म्हणून फर्मान काडला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। प्रत्येक घरकान्नी एलपीजी सिलिंडर वजन करून घेवचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट तारा केरकरान उलो मारला। हालींच बाणावले हाफ रिफिल एलपीजी सिलिंडराचे रॅकेट एक्सपोज जाल्ले। तातूंत राजकारण्यांचो हात आसतलो म्हूण तिका दुबाव ती सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टराक मेळ्ळी। ताणें लक्ष घालता म्हूण सांगला। महिलाचे एक काम आसा, प्रत्येक गृहिणी जी घरान काम रांदपी आसा, रांदपी जी आसा भायर रांदतली आपल्या हातीन स्वता गॅस जेंच्या घरान आसा तेंचे प्रत्येकाचे काम आसा हे की सिलिंडर वजन करून घेवपाचे। कित्याक हे गव्हर्नमेंट तुमकां आमी हे लेटरां दिले म्हणून तो डायरेक्टरूय आयकपाचो ना, फाल्यां सीएम म्हणटलो ते सगळ्यांक आपूण भोंव आपूण करूं अशें म्हणपाक शकता। कित्याक अशें आमकां लास्ट टायमार आन्सर मेळ्ळेलें लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना हांव कितें करूं तारा अशें म्हणटा तो। म्हणून म्हाका जाय हे जर झिरो करप्शन आसा जाल्यार ह्या सिलिंडराचो वेवस्थीत छडा लागपाक जाय आनी प्रत्येक बायलेक वजना प्रमाणे जे कायद्यान दिवपाच्या त्याच वजनाच्या मापाचे सिलिंडर मेळपाक जाय। डायरेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिला आपूण 15 दिसां भितर सगळे चौकशी करून ताका नोटीस बिटीस धाडलेले आसा ते सगळे हे पळोवन आपूण हे करून दितलो म्हणून आतां पळोवया कितपर्यंत तो आमकां हेल्प करता म्हणून। नाजाल्यार एक मोर्चा तेज्या दारान आमचो आसतलो। प्रत्येक डिलराक सांगूंक जाय बायलांनी हाडटना वजन वांगडा हाड म्हणून। आमी ही हलगर्जीपणां करता आनी म्हणूनच हे लोक ह्या लोकांक हे फावता। बॉम्बे नाजाल्यार पळया बिल्डिंगेन सुद्दां चडून येता ते वजन घेवनूच येता। मॅडम पळया आतां बघा तुम्ही हे आमी वजन बरोबर आहे ना, नाजाल्यार दिना तो मातशी वजन कमी आसलेल्या बायलांक थंय पळयतात आनी हे करता। पूण गोंयानूय त्या बायलांनी आमच्या वांगडा प्रत्येक गृहिणी जी घरान जांकां गॅसीर जी रांदता भायर तेंच्यांनी जाल्यार पळोवपाकूच जाय की सिलिंडर जो हाडटा तो वजनान बरोबर आसा का ना। हे सरकार ह्या करप्शनाक खंयच्याच वटेन बंधन घालपाची हेजे पावलां हेंची उचलिल्ली ना। हेंचे गव्हर्नमेंट सर्वंट तशे, हेंची डिलरां आसा ती तशी, हेंचे कोण कोण बिझनेस कितें कितें चलता ते तशें आसा। प्रत्येक गजाली आसा हे हेंचे झिरो करप्शनाचेर दिसना, टिब्बलीन करप्शन कशें दिसता आनी हो व्हडलो स्कॅम कसो दिसता हो आजूच चलना। म्हणून बिंदास बेधडकपणा हे लोक आतां सिलिंडर खाली करतात। बेधडकपणा हांकां मातशें सुद्दां हे दिसना आनी हेंच्या फाटल्यान म्हाका दिसता कोण तरी राजकारणी आसूंक जाय। बेश्टोच असो कोण साद्या मनशाक हे येदे व्हडले डेरिंग करपाक जमना। कोण तरी राजकारणी हेच्या फाटल्यान आसा आनी म्हणूनच हे स्कॅमाचो अशा भशेन हे घोटाळे हे चल्लेले आसा। ब्रेस्तारा बाणावलेकारांनी एलपीजी गॅस सोरपाचे एजन्सीचे रॅकेट एक्सपोज केल्ले। लोकांनी ट्रक आडावन लोडर आनी ड्रायव्हराक बरेच थापटायल्ले। प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकर। मायनिंग केशीन एसआयटीन धरिल्लो कोचीनचो दुसरो ट्रेडर फिलीप जेकबाक 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। ताचे अमालगिरी ट्रेडर्स म्हणटा त्या कंपनीच्या अकाउंटांतल्यान 100 कोटीचे कॅश विड्रॉवल वेव्हार एसआयटीक दिसल्यात। हो पयसो काय राजकारण्या मेरेन रूट जाला म्हणून दुबाव ते संबंधी धागेदोरे एसआयटी सोदता। काय मिनेरा कडेनूय तांचे लिंक्स दिसल्यात पूण चडशे वेव्हार कॅशान। घेवया एक ब्रेक।